थंय तांकां हाऊस टॅक्स इतले येतालो की तुमगे 1 कोटी आणि 2 कोटी दिल्यार कमी तांकां. ना पण बंद करू ना न्ही हेच विषय म्हणता पळय. बंद कोणे केलो अजूनही ते सारखे जाऊन बंद करू ना. ओन्ली फॉर बिलो पॉवर्टी लायन्साक बंद केला हे मागीर अमेंड केला. हय पण सुरवातीक बंद केल्लो मागीर अमेंड केलें. ना 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 ते चुकता तुझे ते चुकता सी देर वॉज नो नोटिफिकेशन वेर अरे नोटिफिकेशन येवपाची गरज ना. सरकारान सांगलें सरकारान उलयले म्हणजे हे फुडें जातले. अरे सरकारान आता तुम्ही 1 कोटी दितले आमी समजता 1 कोटी मेळटले. आमच्या सरकारा पयलीं खुबशे सरकार येयले. आमचो तो तेजो फ्रेंड तो मनीस सांगतालो की हे करतले हे केले केले म्हणले केले 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 कितली कामां केली म्हणजे ते केले म्हणटली ती केले तशें जायना ते तेका कायदो आसा कायद्यान येवपाक जाय मागीर तूं कायद्यान येतरी यू कॅन से बंद केले कायदो हाडच्या पयलीं तुम्ही उलोवंक जायना. म्हाका एक गजाल सांग दुसरो विशय जो आसा तो खंय तरी पंचायतीचे निवडणुको पक्षीय पातळीचेर घेवपाचे. तुका परवडटा एज आमदार परवडटा. हांवें पयलींच म्हजो स्टेटमेंट दिला म्हाका मान्य ना ते म्हणून. कित्याक ह्या गांवांनी आनी घराघरांनी झगडी लायतले. आतां लागनात आतांच्या क्लियरली पक्षाच्या सिंबलाचेर वचून ना ना पण ते बाकीचे पूण जेन्ना पळय आतां कशें आसा काही लोकांची घराणी आसा आनी त्या घराण्याचेर काही लोक निवडून येता त्याच घराघरान कॅन्डिडेट्स आनी तयार जातले आनी घराघरान पार्ट्यो वेगवेगळ्यो पार्ट्यो जातल्यो आनी ती झगडी जातली. जाऊ रे झगडी झगडी जावपाक तुम्ही आता हे करपाक झगडी पॉलिटिक्स करपाक म्हणल्यार कितें तुमकां तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर पक्षीय पातळीचेर पंचायत निवडणुको तुका परवडटात. पळय लेट मी एक्सप्लेन हांव पयलीं स्टेटमेंट करचे पयलीं एक्सप्लेन कर कर कर. पंचायती निवडणुकी म्हणजे इलेक्शन्स विच आर ऑन पार्टी लायन्स हे गोंयान न्ही आख्खे देशभर चालू आसा हे मानता तूं पयलीं बरोबर आसा गोंया सोडून बाकीचे सगळे स्टेटीन चालू आसा. दुसरी गोष्ट जी आसा गोंयान नाशिल्लें ते हांगा इंट्रोड्यूस करता. आतां तूं म्हणटा हे करतले नरेश भाई म्हणटा की त्यांच्या घरा बडी पळय घरा भितर झगडी चालू भाव भावा कडेन झगडटा घोव बायले कडेन झगडटा ही सगळी पॉलिटिकल पार्टींनी लागून जाता ना. कोण झगडटा ते झगडटले पूण एक सिस्टम येतलो की एटलिस्ट एक पंचायत जी बरी चलपाक जाय नाजाल्यार एकमेकाक ओडपाक ते पंचायतीचें कामूच करना. देर इज नो रिजन. आतां म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सी हांव दाखयता तुका म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका 2 पंचायत 1 म्युनिसिपालिटी येता. दोनूय पंचायती आतां अडेच वर्सांत दोनूय सरपंच स्थिती आसा कित्याक सगळे पंच आमी मेळोन काम करता पूण हे सगळे कडेन ना न्ही. फाल्यां ते पंच आनी सरपंच जावपाक एकमेकाक 3-3 म्हयने फाल्यां जर एक बारीक पंचायती खातीर जर तुमची स्टेट लिडरशीप जर हायकमांड जावन बसली तांची ऑटोनॉमी उरतली. पळय लोकांक नाका न्ही लोकांक दुसऱ्याक निवडून दिवं कोण अडयता. अरे आज इंडिपेंडंट तो कसो निवडून येयलो. बीजेपी पार्टीन मनीस थंय तेजे कॅन्डिडेट दवरलो कोणाक दवरलो नरेशा एगेन्स्ट दवरलो. काँग्रेसीक नरेशा एगेन्स्ट कॅन्डिडेट दवरलो कोण निवडून येयलो नरेश निवडून लोकांक नरेश दिसलो हे प्रश्नूच येना. शेवटी आम्ही ह्या विशयाचेर कितलो आर्ग्युमेंट केलो न्ही शेवटी ते पार्टी म्हणून ते पळय ते म्हणजे आयज बीजेपी आसा म्हणून बीजेपी आपल्या भशेन ते करतले फाल्यां काँग्रेस आयले न्ही ते काँग्रेसवाले करतले. म्हणजे जे जे राजकारण करपाक जाय पळय राजकारण पॉलिटिक्स म्हणल्यार राजकारण तेच रे पॉलिटिक्स तो म्हणटा नरेश बाब की तुगेले जे तिकेट जाऊ ना तू राजकारण करू ना तू दाखवून येयला आपण निवडून येयला म्हणून तेच जातले. फाल्यां जर बीजेपी एक पंचाक उबो केलो लोकांक तो नाका निवडून येतलो वालोर मारता म्हणजे हो तू ज्या पद्दतीन समजता तसो तुजो विषय. अरे हांव ज्या पद्दतीन समजता पळय तो म्हजो विषय. कळ्ळें न्ही क्लॅरिफाय करता. ओके बरें म्हजी गजाल वेगळी. ज्या पद्धतीन दिवचल मतदारसंघान हांवें जे काम केला पळय लोक म्हज्या बरोबर असले सारको लयलो जरी पंचाक निवडून येवपाक जाय पंचाक जर निवडून येवपाक जाय पंचान ते वाठाराचें काम करपाक जाय. फाल्यां भलत्याक मनशाक हाडून पार्टीन दवरलो लोकांक नाका हेच जातलें उडो भायर मारता हेच जातलें काम करतलो एकटो नरेश बाब ना 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 हांगा राजकारण शाणे आसा ना 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 तुवें आतां सारकें सांगलें तेजे तुका एक्झाम्पल सारकें केलें. हांवें काँग्रेसी खातीर काम केलें काँग्रेसवाल्यांनी म्हाका भायर उडयलो आपलो भलतोच मनीस हाडून दवरलो हेच काम जातलें आनी ही झगडी तुमी लायतले गांवांत. तशें समजना गांवांत झगडी कोण लायतलो. तो बीजेपी आसूं तो काँग्रेस आसूं ही पार्टी लेवलाचेर इलेक्शन जालें ही झगडी पार्टी लेवलाचेर इलेक्शन जालें एनीवे. आता आमगेले एक वॉर्डाचेर 4 ते 5 जण कॅन्डिडेट उमेदवार रावतात फाल्यां तांचे फाटल्यान एक सिंबल आसतली
किती फरक पडटा? ती फरक पडपाचो प्रश्न हांगा ना. आमकां हांगासर फक्त गांवांत ज्या पद्दतीचे राजकारण म्हणजे ग्रामपंचायत किंवा म्युन्सिपाल्टी किंवा बाकीचे हे जे आसा पळय थंय पार्टी पॉलिटिक्स आसपाक जायना. थंय समजा जर पार्टी पॉलिटिक्स आयली जाल्यार झगड्याचे ते गांवची काय politics जाणा? ओके. गावचे पण काय झालं? politics ओके. लो लेवलाचे जे आसा पळय ते बरे वयल्यान आसा. वयल्यान हांव थंय सांगता जर हे लोकांची कामां बरी वयतले जातली हे पाड घालतले थंय. लोकांची ते हे कामां आसूं, बरी जातली हांव तुका ते सांगता आसूं, दोगूय घालतले पाड वचून थंय. काय ना लोकांची कामां बरी जातली आणि जे कोण वाय करता टिकेटीक पयलीच कामां पळय लागतली. आता 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 तूं तुम्ही हांगा पळयला आनी न्ही लोकांची कामां बरी भशेन आयज जातली. तूं- आयज आता पळय, तूं कितें हेंच्या जाता? विरोधात- आता कितें जाता? बेसिकली तुम्ही इतलें म्हणटात न्ही, एक वस्तूच ती प्रॅक्टिकली पळोवया. प्रॅक्टिकली आतांय बी तुमची खंय तरी एक एक पॅनलाक सारको असो भितरल्यान बरो पाठिंबो आसता. आसा. ते पॅनलाक तुम्ही कॅनवास करता, आमचे सोड. हेल्प करता. आमी म्हणटा So फाल्यां हें उघडपणान करपाचें. आमी ओपनली करना. बाबू सारको मनीस हय. आगे पॅनल लागता बरे ताका पार्टी लागना तो काँग्रेस मंत्री काँग्रेस म्हणून येता बरे तशें कितें तो काँग्रेस न्ही म्हणटा पण पॅनल काँग्रेस तो न्ही काँग्रेस नाही म्हणटा. म्हणटा तो काँग्रेस एमएलए पद रिझाईन जावन इंडिपेंडंट निवडून येऊ म्हाका सांग, आता फाल्यां सध्या हे काँग्रेस उघडपणान आहे. करपाचें. आता तो आपण काँग्रेस नाही म्हणटा मानू शकता कित्याक तो इंडिपेंडंट निवडून येयला तो म्हणू शकना. सो तुगे म्हणणें कितें जे आज मेरेन सामके अशे बेश्टेच भितरल्यान करताले ते उघडपणान करया. लोकांक कळणी हें दे बाबा निलेश बाबाची पॅनल हे ताजी विरोधकाची पॅनल. हांव तशें तूं बोलते म्हणे घेता हय. लोकांक डिसायड करू की हो मनीस जो पार्टीन दिला तो सारको ताका निवडून हाडू हो मनीस सारको न्ही ताका घरा धाडा. पळय हे बरें आसा हे बरें आसा What पण आयज argument? आयज आयज आता तू परिस्थिती म्हाका सांग, नाही, नाही, तू आता म्हाका चल्ला. सांग, म्हाका सांग बस आता पंचायती राज्यान तुझे माझे कॉन्स्टिट्युशन वता म्युन्सिपालिटीन एक एसटी मनीस ना तर एसटी एक कावन्सिलर निवडून येयला दुसऱ्या वॉर्डांतलो येयला ते सारखे हो हे सारखे म्हणजे कितें करता सारखे न्ही. हो आर्ग्युमेंट की आज मेरेन चल्ला खबर आसा सगळ्यांक की बाबा नरेश बाबाचे एक ना. पॅनल असता, बरोबर आसा. नरेश बाबाचे विरोधकाचे एक पॅनल असता. ताजी परस ते प्रॉपरली इन्स्टिट्युशनलायज करया. पार्टीच्या लेवलाचेर एक डिसिप्लिन तरी येतली Discipline आणि लोकांक उघड सांगूया. सारकें. उघड सांगूया आणि कितें करूया जे विधानसभेत responsibility करता आसतलें. पळय विधानसभेचे जे आमदार आसा पळय ते ओपोजिशन आसा तातूंत जी कामां जायना पळय तेच घडटलें. समजा जर जी पार्टी रुलींग आसा त्या रुलींग पार्टीच्या विरोधान समज एखादो पंच आसत किंवा एखादो समजा पंचायत आसत विजय ते उरले सरदेसाय पळय बरे ते तो उरले सांगता पळय पक्षान. नरेश सांगता पळय विजय सरदेसाय पळय कितें तेजे फतत आपणाचे इतले काम केले म्हणटा तो थोडे बंद झाला ते कर म्हणटा तो वयल्यान ऑपोजिशनाचो बापूय बरे तूं आज असो आर्ग्युमेंट घेवन आयला. मागीर तूं तो आनी पयलीं कितें नरेशाचें सांगतलो? एक्झाम्पल दितालो आतां तूं आता विजयाचें तो एक्झाम्पल दिता. कितें सांगता ऑपोजिशनाचे कामां जायना म्हणटा तो हय. अरे ताका ऑन द फ्लोर ऑफ द हावजाक विजय सरदेसाय सांगला म्हजें काम चालू केल्ले ते बंद जालां तो आपली जायना म्हणटा. नाही, नाही, ते काम बंद नाही, नाही, आयक, आपली ना, जायना ना, ना. जाल्यार ताका तेजो गुरु विजय सध्या ते विजयाकडे गुरु पण घेऊन ते माझा मातशें गुरु कशें विजय करता ते कशी करपाक करता. सांग? गुरु विजय म्हणून कोणी सांगले तुका ना ना लोक म्हणटात हांव म्हणटा. लोक म्हणटात, तू म्हाका म्हणू एक नका. गजाल सांग. हांव म्हणटा हांव म्हणटा रे नरेश हांव म्हणटा. म्हाका एक गजाल सायडीन सांग. बसता न्ही. तुका दिसता फाल्यां की विरोधक म्हणून टार्गेट करतले इवन पंचायत लेवलाचेर. डेफिनेटली करतले हरशी आता बिचोले करपाक कित्याक करना जायना अजून? आता करपाक जायना बिचोले कित्याक आता करना? करपाक जायना पंचायतीन आता करूंक मेळना सर आणि पंच करतात पंच न्ही, जर करूंक जायना पंच खंयचे जर करता. पंच जर पंचायत जर ना, 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 पाटी ना. वांगडा करना आता करता न्ही So anyway, करू ना कोण तुगे- करता? तुगे करता. argument कितें दिलेश माझो आर्ग्युमेंट सिंपल जे एक जरी उघडपणान करया. उघडपणान न्ही एक शिस्त येतली पंचायतीन कोणाक तरी तेजो बापूय आसतलो फाल्यां पळोवपाक हे जर सारकें काम करना जाल्यार तांकां घरा धाडटले अशें लोकांक ना खंय तरी तेंचेर हात ना, ना, आसतलो. पंचायतीमध्ये इतली आता सगळी तेंच्या पंचायतीन कितें ओके, जाला? लास्ट पंचायतीमध्ये इतली सगळी संगीत खुर्ची चलता की एकटो कोण तरी वयर आसून जर ताणें जर पळयले आनी जर एक कंट्रोल दवरलो जाल्यार एक सारखे प्रशासन म्हणटा ते पंचायती भितर हे चलतले. शक्य हो निलेश बाबाचो ना, आर्ग्युमेंट ना 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 हे शक्य नाही शक्य ना. ना ना केन्ना शक्य आणि तू म्हणटा की आनी आसता जागी पाड पडटले. मागीर परत एकदा थंय रूल हाडचो पडटलो हा. की आमकां हांगासर तो 1/3 नाल्यार आनी कितें आसा पळय हय. ते हाडचें पडटलें तांकां थंय तुमकां कंट्रोल करपाक कोण तूं थांबोवंक जाता कोणाक खंय वतना तू म्हणटा आनी पाड पडटले. आनी पाड पडटलें ते. निलेश बाब म्हणटा की कितें आसता उघडपणान करया लोकांक कळणी हे आमची पॅनल हे तांची पॅनल बरोबर. ना हे पॅनल अशें न्ही पार्टी लायनान केले खंय एमजीपी आसूं ना बीजेपी आसूं ना नरेश फाल्यां गोंयकारान वचूंक शकता गोंयकार म्हणून पार्टी मर्ज करूंक शकता तूं येवंक शकता आनी ते दुसरे सगळे करूंक शकता पूण हांव म्हजें म्हणणें कितें जें कितें आसा ते लोकांनी क्लियर आसूं. ओके म्हाका दिसता की दोन्ही पॉयंट ऑफ व्यू म्हणजे तिन्ही खात्याचेर म्हाका अशी पॅनलिस्ट आसात ते तिन्ही खात्याचे सारकी परस्पर विरोधी मतं घेवन आयल्यात पण बरी चर्चा जाल्या खोलायेन चर्चा जाल्या प्रत्येक गजालीची एडवांटेज डिसएडवांटेज आणि खंय गव्हर्मेंटान ती कामधेनू स्कीम घेवन पंचायतीचे प्रशासन मेरेन खंय ट्विकिंग आनी इम्प्रुवमेंट करपा जाय हाजेर दोगी जाण उलयल्यात. तुम्ही आयले इतली बरं मत मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.